सेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या भेटून सोम्या हे बलिदान मानवपणाच्या स्वादिके कोटान जमल्या हसून तुका घेवंक वरदान जेजू तुझे जेवण जुगींचे पवित्र दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन भरोशाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, एकूटाम जावन ह्या आयताराच्या बागी दिसा जेजू क्रिस्ताच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिली जावंक आमी सर्वां सांगाता मेळ्ळ्या. आज अख्खी पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गारोहणाची दबाजीक फेस्त आचरण करता. जेजूचे स्वर्गारोहण ताच्या जिवितांतले एक प्रमुख आनी विशिश्ट गडीत. ह्या गडिता मुखान ह्या संवसारान देव बापान फावो केल्लें तें मिसांव तो संपयता आनी तेंचे मिसांव सर्गाक सोडून वेच्या आदीं आपणाच्या फाटलावदारांक मुंदरून व्हरूंक तो आपोवणें दिता. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो, पवित्र स्नानान जेजू क्रिस्ताची भाऊ भयणी जाल्ली आमकां हर एकल्यांक ह्या मिसावांत वांटिली जावंक सुमी आज उलो दिता. देखून आमच्या दिसपट्टे जिवितान सुम्याचो संगातपण अनुभव करून ताचे सुवार्थेची साक्षीदारां जावंक आमी पेसाडया आनी असली जिणी आमी जियोवच्या खातीर जायसची कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटिली जाता आसतना कोविड-19 ह्या पिडेद्वारी कश्टोंच्या सगळ्या मनशाकुळाक आमचो दैवीक वैस जेजू क्रिस्त बरी भलायकी शांत समाधान फावो करून दी म्हणून मागोवंक आमी उगडास दवरया. तर मोगाळ भाऊ भयणीनो, ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या सर पातकी जिणेचो उगडास काडून सुम्या लागचें बोगसणें मागोवंक आमी फुडें सरया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत बगे सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakutka, Krisa kakutka, Krisa kakutka, Sumia kakutka, Sumia kakutka. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती
ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगता ती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या महिमेवंत बापा तुझो पोत जेजू आयचे दिसा सर्गाक सोडून गेलो ताच्या सर्ग प्रवेशान आमचे मनशा सैंबस्ताणे उबारून वेलें ताची महिमा आमचे महिमेचो बरवसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांधे ह्या वर्त्या गुटा पासून संतोष भरीत खाळसान आमी तुका दिन वाजता आनी ह्या संतोषांत आनी बरवशान आमकां सदां जियेशें कर म्हण आमी मागता आमच्या सौम्या तुझ्या पदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सेवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. दमदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ए थियोफिला जेजून आपले काम सुरू केले तवळतावन ताका सर्गार उबान वेल्लो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मरिफात आपणे विंचून काडलेल्या दमदूतांक ताणें शिकयला सर संगती विशांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण साबार रुजवतांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्य विशांत तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगाता मेळ्ळेल्या वेळार तांणी जेरुजलेमांतली भायर सरन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देवाची वाट पळोवन रावचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशांत म्हज्या तोंडांतले अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें दमदूत सांगाता मेळ्ळेल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सौम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापन करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियेंत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनिकी मळबाक दिश लावन आसतना दोवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जाण एकाच आणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशानो तुमी अशें मळबाक दिश लावन कित्याक उबे रावल्यात. हो
तुमचे मदलो वयर उखोवन व्हेल्लो तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गार सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. संतोषाच्या उद्गारामोदी देव सर्गार सांगता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामोदी देव सर्गार सांगता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. सोमेस्पर जानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नात देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक काबळे प्रितुमसो अदीक व्हरतो राजा तो. संतोषाच्या उद्गारामोदी देव सर्गार सांगता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सांगता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकणा, आमच्या रायाक हरसिया ताका वाकणा. संतोषाच्या उद्गारामोदी देव सर्गार सांगता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. आखे प्रितुमेसो राजा तो, सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर सर्व अधिकार ताणे घेतला, आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणे बसका घेतला. संतोषाच्या उद्गारामोदी देव सर्गार सांगता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामोदी देव सर्गार सांगता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. सां पावलून एफिस घरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळच्या खातीर जाणवायन भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिवंक म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडतात आसता देवान तुमकां कसल्या भरवशाची आपयल्यांत म्हूण तुमी समजाचे. आपले परजेक
म्हूण तयार केल्ले केद्या वर्त्या गिरेस्तांच्या दायजांत तुमकां वांटेली केल्यात म्हूण तुमकां कळाचे. आपणाचेर भावर्त दवरतेल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जायचे. हेंच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गराजांत आपल्या उजवाक सिंहासनार बसयलो. सोमेस्त प्रद्यांनी आनी अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी प्रभुत्यां वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरती. सर्व वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचें मस्तक नेमलां. ती पवित्र सभा ताचीच खूड. सगळ्यो वस्तू सर्व थरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. उतर सुन्या तुझे जना बाळता, सस्नीक जिवीत दिता. सर्गी वाटेर उजवाड पावता, जिणयेक आदार दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ते सो महिमा तुका सोम्या. तवळ एक राशीस गलिल्या गेले आनी जेजून तांकां मेळूंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस परजांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांच काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. तो सर्गाक सोडलो आनी सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, युवजनांनो आनी भुरग्यांनो, हर एका तेर्साच्या भक्तीपणा वेळार आनी हर एका आयतराच्या मिसाच्या बलिदाना वेळी सदमंता म्हणून आमचो भावार्थ आमी उसारता. ह्या भावार्थाच्या उसरणेंत तो सर्गाक चडलो आनी सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला अशें म्हणून आमचो भावार्थ आमी प्रगट करता. आनी आयच्या दिसा हेंच भावार्थाचें सत आमी दबाजीक रितीन आज आचरण करता. देखून आयच्या ह्या बागे दिसा जेजूच्या स्वर्गावरणाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना प्रत्येक जावन सर्गाक सोडून गेलो जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांकी ताजो संगातपण अनुभव करून दिसपट्ट्या जिवितांत सुवार्थेचे साक्षीदारां जावंक आमकां उलो दिता.
देखून ह्या प्रवचना वेळार हो संदेश जाणा जावंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान मोगाळ भाऊ भयणीनो, जेजूच्या स्वर्गारोहणाचो महत्व कितें हे घडीत आमी कशें समजून घेवचें. पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमी पळयलें तर जेजूचें स्वर्गारोहण ताच्या संवसारीक मिसांवाचें अंत्य आनी ताच्या जिवितांतलें एक जैताचें दृश्य. देवान संवसार असो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्या सुपुताक ह्या संवसारी ताणें पाठयलो. तसो जेजू क्रिस्त आपणाच्या 33 वर्सांच्या जिवितांत देवा बापाची खरी वळख दिवंक तो पेसाडलो. ताणें शिकोवन दिली, अजापां केलीं, जायतें बरेंपण केलें आनी निमाणें आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन देवा बापा संगी सगळ्या मनशा कुळाक ताणें एकवटायलें. देखून देवान बापान ताका जिवंत उठयलो आनी आपणाच्या सिंहासनार, आपणाच्या उजव्याक सिंहासनार ताका बसयलो. आनी अशें घडीत घडटा आसतना मोगाळ भाऊ भयणीनो, ह्या संवसारी देव बापान जेजूक दिल्लें मिसांव तें संपलें आनी एक घडीत जेजूच्या जिवितांत जैतचें जावन तें बदल्लें. दुसऱ्यान आमी समजूंचें तर दैवीक शास्त्रा प्रमाणे जेजूचे स्वर्गारोहणाचें घडीत पास्काचो गोटाचो एक भाग. निमाणा शुक्रार, पास्काचो आयतार आनी जेजूचे स्वर्गारोहणाचें घडीत देवाचे एकच मांडावळीचें वा योजनाचें तो एक वांटो. देवान आपणाच्या पुताक जिवंत उठयलो, सर्गाक तो सोडलो आनी ह्या मुखांतर आमच्या हर एकल्यांती एक नवो बरवस उदेलो. तो बरवस जावन आसा आमी एक दीस जेजू बराबर पुनर उठतल्या आनी सर्गींच्या निवासांत आमी वस्ती करतल्या. देखून आयच्या दिसा हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमकां हर एकल्यांकी आमच्या दिसपट्टे जिवितांत आमची दिश्ट सर्गा तेवशी दवरून आमचें दिसपट्टें जिवीत सुम्यान दाखोवन दिल्या मेटांनी समकूंक आमकां उलो दिता. हो जावन आसा मोगाळ भाऊ भयणीनो जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या घडीत असो महत्व. तर जेजू सर्गाक सोडून वता आसतना कितें जालें? आयचें पयलें वसाप आनी शुभ वर्ताचें घडीत जेजू निमाणें आपणाच्या शिसांक भेटचें आनी तांकां आपणाचे साक्षीदार जावंकच्याक उलो दिवचें घडीत आमचे मुखार दवरलां. जेजू तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, वसा आनी सगळ्या संवसाराक शुभ वर्ता प्रगट करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. हांवें तुमकां शिकयल्ल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. इतल्या मात्रनी जेजून तांकां आनीक सांगलें, तें जावन आसा केन्ना पवित्र आत्मो तुमचे देंवतलो तुमकां स रितीचें बोळ मेळटलें. आनी मुंदरण जेजू म्हणालो, आनी हांव सदांच काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या संगता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. अशें जेजू सर्गाक सोडून येता आसतना न्हय केवल आपणाची मिसांव आपणाच्या शिसांत दिता, बगार आपणास सांगात पूण बसयता आनी तांच्या मिसांवांत धैर्यान फुडें सच्चाक पवित्र आत्मेचो सांगातपण तांकां बसयता. देखून मोगाचेनो जेजूचें मिसांव आमी दिसपट्टें करता आसतना जेजूचो सांगातपण आमकां लाभता आनी जेजूचो पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी बरोवन सुटसुटीत रितीन ह्या मिसांव प्रगट करूंक आमकां उलो दिता. 2000 वर्सां आदीं जेजूचें मिसांव हे शिसांनी आपणायलें. पेंतेकोस्त दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देवलो आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी बरोवन आपआपलो मायगांव सांडून संवसाराच्या विविध कोनशाक ते गेले. शुभ वर्ता तांणी प्रगट केली, सोम्यान केली, बरीं कामां आपणाच्या जिवितांत तांणी केलीं. आनी ह्याच कारणाक लागून जायते लोक आपोस्तलां मुखांतर जेजू ते आपणास भावार्थ आपणावंक शकले. जायतीं बरीं कामां केल्ले द्वारे जेजूचें व्यक्तित्व लोकांक कळीत जालें. देखून जेजूची शुभ वार्ता मुंदरून गेली. आनी अशें मोगाळ भाऊ भयणीनो, फाटल्या 2000 वर्सांनी जेजूच्या आपोस्तलां मुखांत शिसां मुखांतर ही शुभ वार्ता प्रगट जावन आमकां हो भावार्थ लाभला. आनी आमच्या पवित्र स्नानांत आमी हो भावार्थ स्विकार केला. जेजू क्रिस्ताची भाव भयणी आमी जावंक पावल्या. तर मोगाळ भाऊ भयणीनो, सवाल एकच, आयच्या दिसा जेजू आमकां ताजे सुवार्थेचे साक्षीदारां जावंक आपोवणें दिता आसतना खंयच्या रितीन आमी फुडें सरचें, खंयच्या मापान जेजूची शुभ वार्ता आमी प्रगट करची.
एक वाट मोगाळ भाऊ भयणीनो हांव तुमच्या मुखार दवरतां आनी ती जावन आसा जेजूची शुभ वार्ता परगट करच्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या सोडवणेच्यो काणयो आमी हेरांक कळीत करया। आमच्या सुम्या सोडवंदराच्यो सोडवणेच्यो काणयो आमी हेरां संगता वांटून घेवया। आज आमी जागतीक संपर्क दीस वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे आचरण करता आनी ह्या वर्सा हो दीस आचरण करता आसतना पापा फ्रांसिसान पाठयल्ल्या पत्राचें ध्येय वाक्य जावन अशें लिखलां आनी अशें तुमी तुमच्या भुरग्यांक आनी नातरांक सांगतल्यात। हें उतर मोगाळ भाऊ भयणीनो निर्गमन ग्रंथाच्या 10व्या अध्यायांतल्या 2ऱ्या वळींत वेचून काडलां। आपणाच्या परजेक इजिप्ताच्या बंदडेंत भायर हाडूंक कर्गां धाडटा आसतना 8वें कर्ग धाडच्या आदीं देव मोइजा लेगीत उलोवन अशें म्हणालो, अशें तूं तुज्या भुरग्यांक आनी नातरांक हांवें इजिप्तकारां संगी कितें वहिवाट केलो आनी आपणाच्या परजेक भायर हाडच्या खातीर केल्ली विजमेतां आनी अजापां तूं तांकां सांगतली आनी ती हांव सर्वेस्पर म्हणून मानून घेतली। आयच्या दिसा मोगाळ भाऊ भयणीनो जागतीक संपर्क दीस आचरण करता आनी एका खुशीन जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी आचरण करता आनी सगळी देवस्तुती आमकां जेजूची शुभ वार्ता परगट करूंक उलो दिता आसतना पापा फ्रांसिसाचो हो उलो आमी मानून घेवया। आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचे ते आमकां जाल्लो देवाचो अनुभव काणये रुपार करण्या मुखांतर हेरां सांगता आमी वांटून घेवंक जाय। आयले वची परिगत आमी पळोवया। कोविड-19च्या हे मारेकार पिडेद्वारे सगळ्या संवसाराचें चित्रण बदल्लां। साबारांच्या जिवितांत संतोश मायाक जाला। एक रितीचें बें कावजेणी एकसुरपण सलवणी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा। फाल्यां कितें घडटलें म्हाका दिसपट्टो ग्रास लाभतागी म्हज्या कुटुंबाची परिस्थिती कशी रावात, आर्थीक परिस्थिती बरी जायत गी, हांव पयशेल्या गांवांत आसचो म्हज्या कुटुंबादारा सांगता जियोंक हांव सकान गी, म्हज्या बिडाराक हांव वचून पावन गी, असलीं जायतीं सवालां मोगाळ भाऊ भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या मतींत आसात। आनी हाचे मदें आमी आमकां विसाचे आनी एक सवाल जावन आसा, असल्या संदिग्ध परिस्थितीन आमकां बाचावी कोणें दिवची, आमकां सोडवण कोणें दिवचें। मोगाच्या भवनांनी भयणीनो 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळारी तवळी लोकांच्या मतींत असलींत जायते रितीची सवालां आसलीं। लोक दुबाव आसले, तांच्या जिवितांत तांणी हर्त ओगडायिल्लो, तांच्या जिवितांत एक दिशा म्हणली तांकां नातली। पूण सम्यान कितें केलें, तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बरवशेचें किरण ताणें फांकयलें। दुर्बळ्यांक तो एक बरी खबर जालो, बंदिवनांत आसलेल्यांक तो सुटका जालो, भुकेल्ल्यांक तो दादोसकाय जालो, घायेल्ल्यांक रस्त्यार पडलेल्यांक तो एक बरो समार्यागार जालो, काळोखांत सस्पतल्यांक तो संवसाराचो उजवाड जालो, जिवितांत अर्थ ओगडायिल्ल्यांक तो सत वाट आनी जिवीत जावंक पावलो, आनी निमाणें सुकोवन गेल्ल्या वेचीक पुतांक आनी दुवांक धांवन वचून पटलून धरन एक मोगाळ बापय तो जालो। आनी अशें मोगाळ भाऊ भयणीनो जेजून आपणाची सुवार्ता न्हय केवळ आपणाची शिकोवण्या मुखांतर बगर करण्यांनी दाखोवन दिली। देखून लोक हरिहरिणी जेजू लागीं आयलो, जेजूच्या सावळेंत रावले, कित्याक जेजून तांची काळजां मनां आपडलीं, तांचे कश्ट संकश्ट तो समजलो, तांच्या गरजांक तो पावलो। देखून लोक ताची शिकवण आयकतलो, ताचे तान बरेपण जातलो आनी तांच्या जिवितांत तांणी सुम्याक सोडवणदार म्हणून मानून घेतलें। जेजू सर्गाक सोडून गेल्या उपरांत ताच्या शिसांनी हें मिसांव ताणें मुंदरून व्हेलें। बऱ्या करण्या मुखांतर जेजूची शुभ वार्ता ताणें परगट केली। देखून भावार्थाक ताणें वेंगलो आनी वस्सो भावार्थ मुंदरून आयलो। देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो आज जेजू आमकां ताचे सुवार्थेचे साक्षीदार जावंक उलो दिता आसतना आयच्या ह्या संदिग्ध परिस्थितीन पवित्र पुस्तक घेवन वाचूंक आमकां सांगना, बगार पवित्र पुस्तकांतली जेजून आदारलेली ती गणितां त्यो बऱ्यो करण्यो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हेरां ती करूंक आमकां उलो दिता। प्रत्येक जावन एक संतोशाचें उतर आमी उलोवचें आनी एकल्याक एक बरो हांसो आमी दिवचो। विविधतेच्या बंदडेक वळख जाल्ल्यांक आमी सुटका दिवंक प्रयत्न करचें
आमचे ती असले आमी वांटून घेवचे आनी सुमयेन सांगलेल्या प्रमाणे केन्ना म्हज्या अति ल्हान भाऊ भयणीक तुमी कितें करतात ते म्हाकाच करतात आनी अशें आमी भाऊ भयणी ती आमचो मोग करण्या मुखार दाखयत आसतना जेजू क्रिस्ताच्या सुवार्थेची साक्षीदारां आमी जातल्या तर मोगाळ भाऊ भयणीनो ह्या येवकरिस्ताचें बलिदान आमी बेडीत आसतना जेजू आमचे ते थोड्याच वेळान आमच्या काळजांत बिडारांत तो वस्ती करूंक येता त्या जेजूचा सांगातपण आमी अनुभव करया आनी धैर्यान आमच्या बेसांत उणेपण आसल्यार ते वळखून घेवन सोम्याची सुवार्ता परगट करचे दसरे बळवून साक्षीदार जावंक आमी प्रयत्न करया आनी सुकृपा ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया आमेन. सर्व आमी त्रिएक देवा ते आमचो भावार्थो सारया. सदमानता देवा सरपदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो हांव कुंवार मरयेंत हांव जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसली ताका क्रुसार झडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो सदमंता पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाळ आमचो सर्गीचो बाप आमची मागणी तो आयकता देखून सर्गाक सोडून गेल्या जेजू बराबर सर आमचे गरजो सर्वेस्परा मुखार आमी उबारुया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या धर्म प्रचारकांक प्रत्येक जावन ह्या वावरांत मुखेलपण घेतिल्ल्या आमच्या पापसैबाक बेसपांक आनी हेर मणयारांक तुजी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सोम्याची बरी मौल्यां आपणावन आडळ ते चलोवन आमचे राष्ट्र शांती समाधानाचे भद्र बिडार जावन बांदूंक हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कश्टां अणवारांत पिडे शिडेंत प्रत्येक जावन कोरोनाक संपोवन वळवळतेल्यांनी निराश जायनासतना सोम्यान वायटाचे पदवे वयर व्हेल्ली जैत आपल्या दोळ्या मुखार दवर आपले संवसारी पैण धैर्यान मुंदरून व्हरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी पुनर्जिवंत क्रिस्ताक भेटून भावार्थाक साहस जाल्लें जोगती जिवीत जियोवन तुका साक्ष दिवचे उदार म्हूण आमचे तें आसा कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रकृतीन जाल्ल्या अनाहुता वरवीं निराश्रीत कंगल जाल्ल्या सर्व लोकांक तुजे संपूर्ण पातयेणी दवर तूं तांचो मोग करताय तांकां राखताय सांबाळताय म्हणलें सत मोतींत दवर जियोंक जाय जाल्ली कृपा तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी आमच्या दिसपडते जिणयेंत तुजी सुवार्ता धैर्यान परगट करूंक आनी भावार्थान थीर रावंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमी मौन रावया. सर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागुया. प्रत्येक जावन परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांचो आमी उगडास काडया. तांकां बरी भलायकी लाभच्या खातीर आमी मागुया. मोगाळा सर्गींच्या बापा जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या ह्या फेस्ता दिसा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार उसारलेली ही सर मागणी तूं मानून घे. प्रत्येक जावन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सर्गात येवची आमची दिश्ट दवरून सम्या समकल्ल्या वाटेन समकून ताची सुवार्ता बळवंत रितीन परगट करूंक आमचें तें बरें मन तूं रस. हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. भेटेत हांव ही काणीक बापा उण्या वायनाची भक्तीन समर्पित हांव ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयत हांव जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर
भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची मोगासो रुका जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भजिणी आमची कुरपादी जियोच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची मोगासो रुका जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भजिणी आमची कुरपादी जियोच्या जिणी मोगाची मुझ्या भाऊ बहिणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सरपत वेदरा देव बापाक मानतात असले जाऊन दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या याक्या सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ प्रितीवंत बापा तुझ्या पुता जेजूस सर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकडणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता ह्या यज्ञान तुका आमचे कालते देणे भेटून आनी तुझ्या महिमेवन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक साणूंक आनी सर्गींच्या महिमेवन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमचें काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्याशी सांग दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गा सडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळपार निरंतरी गायतात तुझे मुखार पवित दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय जय असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी सलय अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा पासून जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा पासून आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तसो खरो भवार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्यां पासून सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर आमचो भवार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय
ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वखणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता। आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज तुजे एकल्याच पुतान आमच्या सुम्यान तुजे सशी सोडून आमचे असक्त मनशा सैम तुजे वंस महिमेक उबारले तो भोव पवित्र दीस समारंभता आनी त्यास जेजू क्रिस्ताचे आमचे सोम्या आनी देवाचे सदांच अवंकवार माये मरयेक भक्तीन वंदिता। तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवन जुजेक तशेंच भाग्यवन पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता। तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राग आनी आदार दी। बापा, तुज्या मणियरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे। ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी। ससनाचे कॅस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे। सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे। ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। कश्ट मरण ससच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी वुंडो घेतलो आनी तुका सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो। ताणें वुंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची। तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें, हे म्हज्या उगडा साखरात। Bhavat sugut purgatoria. Somya Jesu, tuje मरण आमी समरंता, तुझे पुनर्जीवन पोट आमी परगडता, तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेका। बापा, आमी तुझे मणियारी आनी तुझे परसा तुझ्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिवीत सुवंडो आनी सडवणेची खाल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल। तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी, बावर्तनच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानवो। सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता। अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर। सर्वेस्परा,
मेल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. भवार्थची मोर असून ती आमच्या आदीन गेल्यान आनी विशेवान आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सुख आनी शांती मेळूं आनी आम्हा पत्क्यांक तुजे अगणित काकुळतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां बोगूस आनी जुवांव स्तेफान मातियस बार्नबस ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बरे वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बुरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. अनेक वडान सांबाळ, तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुव्या आसूं. तुमचे सोया असो. माया मोगस गुट्ट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी. पळया, ही ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपण लाभल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या वचन म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पयत साक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक आसात तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे जावन केदेंच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
मुझे आले तुका मोजा मोगल देवा नाविशेव तुझे बगार माका मोजा कर्या जीवा मोजा कर्या जीवा बलिदान कालवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हाडता म्हाका दैवीक तेणे सर्गीचे तू सोम्या म्हजो आदार आनी भरवोसो जाजिणे वाटेर सांगात म्हजो तुझे थंय दाबून येता सोदून तुजो आसरो म्हजें सर्वच तुका दिता ना कोण म्हाका दुसरो तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवोसो साजिणे वाटेर सांगात म्हजो काळीज मोजे लालेता तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे भगार म्हाका मोजा कर्या जीवा मोजा कर्या जीवा प्रार्थोया सर्गींच्या मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजूक सर्गाक उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुझे महिमेक पावयली आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी वडून वर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पाव तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो दबाजीक आशिर्वादा खातीर तकल्यो बगयात जेजू देवा सकलो स्पुता सर्गांव सोडून गेलो आनी तुमकां सर्गींचें दार उक्तें केलें तर आयच्या दबाजीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आपल्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तसो सुसरती करूंक दिश्टी पडटलो तेदना ताका मानता तसली जावन तुमी ताका मेळ्ळो जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हण तुमी सद मानतात आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत तुमच्या संगात तो आसा म्हण तुमकां संतोष भोगूं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवें सदांच रावो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगाता आतां आनी सदां पीक तरी आसा येते वावराडी पूण थोडे साक्षी करे माग्या आमी धन्या लागी धाडच्या साक्षी करे असा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगाता आता आनी
पवित्र सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा सचे कुर्वेन आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.